46वे इफीक आतां मेरेन 7,000 डेलिगेट्स नोंद जाल्यात. आंकडो 10,000क तेंकतलो म्हूण ईएसटीचो चेअरमॅन दामू नायक सांगता. 89 देशांनी महोत्सवात वांटो घेतला. 187 फिल्मां महोत्सवात दाखयतले. खासा गोंयच्या गटांत 7 फिल्मां आयिल्लीं, तातूंतलीं 3 फिल्मां महोत्सवा खातीर वेंचल्यांत. ह्या वर्सा 89 कंट्रीज पार्टिसिपेशन करतात आनी तातूंतल्यान 187 फिल्मां आसा ती हांगा फिल्म जातली. 187 फिल्मां भितर इंडियन पॅनोरमांतली 47 पिक्चर आसात. गोंया खातीर एक स्पेशल सेक्शन केल्लें आनी तातूंत भितर 7 एंट्री आयिल्ल्यो. ते 7 एंट्रींतल्यो 3 फिल्मां तातूंत सिलेक्ट जाल्लीं आसा. 3 फिल्मां आसा ती तांची नांवां हांव तूं तूं हांव, होम स्वीट होम आनी प्रेम एट फर्स्ट सायट. आतां पर्यंत 7,000 डेलिगेट्सांनी रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा. तातूंतल्यान 3,500 पर्यंत 3,700-800 पर्यंत कन्फर्म जाल्लें आसा, म्हणजे ते पेमेंट बीन करून. आनी येणाऱ्या 1-2 दिवसां भितर हो आंकडो आमचो सगळो अपेक्षीत 10,000 पर्यंत वतलो. पत्रकारिता ही जनतेच्या भावनांचेर प्रतिबिंब आसूंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो. माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान सोमारा राष्ट्रीय पत्रकार दीस मनयलो. मिरामार रेजिडेन्सीत कार्यावळ जाली, थंय मुख्यमंत्री उलयलो. मुख्यमंत्र्यान पत्रकारांक कॅमेरा आनी लॅपटॉप दिले. 4 ज्येष्ठ पत्रकारांचो भोवमान केलो. कार्यावळीक माहिती आनी प्रसिद्धी सचिव सुधीर महाजन आनी ॲडव्होकेट क्लिओफात कुतिनो माचेर आशिल्ले. पलीकडे कॉम्पिटिशन या क्षेत्रात खूप आसा आणि त्यामुळे स्पर्धेच्या ओघात भडकपणा दिवपाचे मधून गजाली जातात. म्हणजे बारीक सारीक गोष्टींचेर आम्ही जितले सेन्सिटिव्ह असूंक जाय तितलेच एखादी गजाल छापता असताना आपण कितलो रिस्पॉन्सिबल आसा याची जाणीव, याचे महत्व आम्ही सगळ्यांनी दवरूंक जाय. विधानसभेचे शियाळे अधिवेशन जानेराच्या पहिल्या पंधरशीत करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. सभापती पदय निवड जातली. साधारण पहिल्या 15 जानेवारीच्या अशें एक तकलेन आसा. एका दिसा पुरते करप, निवड करून परत 6 म्हयन्यांक धुकळप हे योग्य दिसना. त्यामुळे नव्या वर्षाचे जे अभिभाशण असता ते जावचे, चर्चा जावची, आठवड्याभराचे करप अशें एक तकलेन आसा. निर्णय जाल्लो ना, तकलेन आसा. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. एस्टिमेट कमिटी PWDच्या कारभाराचो पंचनामो करता. सोमारा विष्णू वाघाच्या अध्यक्षतेखाला समितीची बसका जाली. PWDची बजेटांतली कामां थारायल्ले प्रमाण जायनात म्हूण खात्याक कांय गजाली जाग्यार घालूंक सांगल्यात. कामाचे टेंडर काडले उपरांत फायनान्शियल अप्रुव्हल घेवपाची पद्दत बदलची, बारीक सारीक कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलां वेळच्या वेळार क्लियर करची, गुन्यांवकार आनी गाडयांचेर नजर दवरूंक मुखेल रस्त्याच्या नाक्याचेर CCTV घालचे असल्यो सुचोवण्यो समितीन केल्यात. की आम्ही पळयतात की तेजी खात्याची कार्यपद्दती आसा तेज्या खातीर बजेट एस्टिमेट जरी प्रेजेंट केले तरी ते फुलफील जायना बरेच वेळ. बिकॉज प्रोसिजर इज टू स्लो आनी उलटो. जाल्यार अशें न करचे बदला पयलीं एडमिनिस्ट्रेटिव्ह दियात, मागीर फायनान्शियल दियात आनी फायनान्शियल सँक्शन तुमी एकदां दिलें की एक रक्कम फिक्स करप, हेजे वयर किंवा सकयल असले जाल्यार ते रिजेक्ट करचें म्हणून मागीर येवचें. पण ताच्या भितर जर असले जाल्यार ते डायरेक्ट ऑर्डर करपाचे अधिकार ह्या खात्याक आसूं जाय. नॉन पेमेंट ऑफ दीस थिंग टू कॉन्ट्रॅक्टर्स, स्मॉल कॉन्ट्रॅक्टर, हे बारीक काम केल्ले लोक आहा पळय 5 लाखाच्या भितर, हे हो इम्पॉर्टंट इश्यू. 5 लाख 10 लाखा भितर काम केल्ले जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते हातीर पोट घेवन जगता, पण तांकां पेमेंटूच 2-2, 3-3 वर्सां पडूं ना. आनी खंय खंय अपघात प्रवण हे आसा ते प्रत्येक जाग्यार वेवस्थीत बोर्ड लावपा जाय, सूचना दिवपा जाय, इन्स्ट्रक्शन्स दिवपा जाय लोकांक. अशी एक वेवस्था करची अशें एक आमी तांकां सजेस्ट केलां. घेवया एक विराम.